आयतारा सकाळी साळगांव सांगोळडा रस्त्यार महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या मर्सडीज कारीक भिरांकूळ अपघात जालो। ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या मर्सडीज कार चलोवप्याचो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान तांणी कार कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याचेर मोखली। सुदैवान ह्या अपघातात कसली जिवीत हानी जावंक ना। महाराष्ट्रात नोंदणी आशिल्ल्या कारीचो आयतारा साळगांव सांगोळडा वाठारात भिरांकूळ अपघात जालो। ओव्हर स्पीडीन आशिल्ल्या कार चलोवप्याचे कारीवयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी लायटीच्या खांब्याचेर कार मोखली। कारीचो धपको इतलो नेटान आशिल्लो की त्या धपक्यान लायटीचो खांबो पडून वीज पुरवण बंद जाली। मजगतीं हो अपघात कसो जालो हे विशयी कार ड्रायव्हराक प्रश्न केलो जाल्यार तांणी जाप दिवपाक न्हयकारले। पळयात। नहीं, तुम्हारा गाड़ी है, कितना बजे किया था तुम? सालीगांव सांगोळडा रस्त्यार एक मर्सडीज गाडी तो एक्सिडंट जाला आणि मर्सडीज गाडी एक फास्ट येताली, बरी नेटान येताली आणि लायटीची खांब्यार वचून आदळली। ती इम्पॅक्ट इतको डेंजरस असलो, इतको सिवियर असलो, तो खांबोच मोडलो, बँड जालो आणि फूल रॉड बी आसले ते मोडोन खांबो रस्त्यार पडलो। आज सुमार संक कितें हो एक्सिडंट जाला, सुमार संक एक्सिडंट जाला। ही कोंगुटच्यान येताली ह्या हायवे वयल्यान आणि फुडसून गाडी येताली, ताका डॉज करपाक म्हणून सायडीक सरपाक म्हणून ती ट्राय करताली गाडी, पूण ती गाडी स्पिडीर आशिल्ल्या कारणान ती गाडी वचून डायरेक्ट खांब्यार आदळ्ळी। पुलीस फुडलो तपास करता। आतां आय विटनसान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेन 2 जाणां आशिल्ली, ड्रायव्हर ही कपल्स आसली, ड्रायव्हर आनी तेची बायल। सुदैवाची गजाल म्हटल्यार हांगासर कोणाक इंजरी जावंक ना आणि भितरलो ड्रायव्हर आसा मर्सडीसाचो ड्रायव्हर, ताका मातशी मायनर इंजरीज जाला आणि जे कोण को ड्रायव्हर आसली बायल तेजी ती काय व्हडली सिवियर इंजरी काय जावंक ना। इतको व्हडलो एक्सिडंट जावन ही भितरली जी कपल्स असली ऑक्युपंट्स ती वाचवल्यात। हांगा पळोवंक शकता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आतां पोल रिप्लेस करपाचें काम वर फुटिंगार चालू केल्यात। फुडलो तपास सालिगांव पोलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर सालिगांवच्यान समीप नार्वेकार।